Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मिटींग वचोन रेडी जातालो तेन्ना म्हाका फोन येयलो आर्गा लागीं ओड पड म्हणून हय आनी एक कोण भितर बोड मात म्हणून मागीर हांव बेग येयलो तेका हांव पावच्या आदीं ते पडलो तेका पोंदा पडलो तेका वयलो हॉस्पिटलान वयलो हय मागीर आमी काम केलें तुमकां आतां एक्सपायर जालें सर न्हू एक्सपायर जालो खबर मेळटी भाशेन तेका JMC वताले शिफ्ट करताले एक्सपायर जालो 10:30 असं मात आतां सारकें 10:30 असं मात आमकां बसून आहले सकाळचे बसून आहलो तो येतालो हॉटेलान ओड सांग सकाळ देंवलो सामको चड देंवता सकाळ देंवलो आनी एक बळ मारलो तेणें आयकोना तेजे पयलीं पडलो तेणें चोयलो नासता तो चोवना तेणें ते कोण तो हय सोदतो आनी मागीर कितें जालें मागीर ते तुकले बल तें वडा खांदो तुकले बलन दोन हात मोडले आयज जेन्ना आमी भायर सरले तेन्ना अशें पळयलें की ते मेस्तीस वाडा भितून न्यू वाडाचो एअरपोर्ट रोडाचो सगळो कचरो आनी उदका सकट पावसा सकट येयलो आनी लोकांच्या घरान कंप्लीट उदीक गेलें आतां पयलां की हांगा थोडे ते साफ सफाई केल्ली पण ही साफ सफाई बिडींग जें आसा तें विडींग जें आसा तें वेवस्थीत जावंक ना त्या खातीर हें जालें फुडें समजा पयलें आमी जाल्यार त्या वाटेन फुडलें चॅकअप जालें त्या खातीर टोटली कितें आसा हांगा लोकांच्या घरान पाणी वयता हो आयज कमी पावस पडला फाल्यां जर पावस समजा वाडलो इंटेन्सिटी वाडली जाल्यार हांगा प्रत्येकाच्या घरान पाणी वचोन हांगा सगळो रोड ब्लॉक करून लोक त्रासान पडटले म्हणून हांव सांगता डब्ल्यूआरडीक की तेणी जास्तीत जास्त हांगा लक्ष दिवपाचो आतां कमी पावसान आनी हांगा वाट क्लियर करपाची पाणयाची हे आयज मान्सूनाचो पयलोच पावस काल रातीच्यान सुरवात जाला आयज परिस्थिती अशी येयल्या की 15 तारखेर हांवें फाटल्या म्हयन्याच्या कंप्लेंट दिल्ली म्युन्सिपालिटीक ह्या नाल्यान ही झाडां झुडपां वाडलेली आसा ही काडची म्हणून म्युन्सिपालिटीकूय दिला प्लस WRDकूय दिला कित्याक हो नाला WRDक पडटा म्युन्सिपालिटीन फाल्यां सकाळीं म्हणपाक नाका WRDक पडला आनी WRDन म्हणपाक नाका की म्युन्सिपालिटीक पडला म्हणून दोगांकूय लेटरां दिली आयज मेरेन हांगासर एकटो सुद्दां पावोंक ना आयजची परिस्थिती ही पळय हो नाला हांगासर बांदकाम केल्लें आसा हांगा 5 मीटर सकयल आसा हांगा 5 मीटर सकयल आसा आतां फुडें कसो कितें कळटलो कोणूय जर कितें अनवळखी व्यक्ती जर त्या घरान वचपाचो जालो आयज कळटलें कशें तो बुडोवन हांगासर वचपाचो हांगा फेरी घातल्या कितें केलां तुमी हांगा वाड्या म्हणटा ते एक दीस सुद्दां म्युन्सिपालिटीचो मनीस येयना अंदू वयर खंय निवळ करून घेतला कळ्ळें मरे आतां पाणी जमलो फक्त हांगा आयला फुडें सगळं चॉकअप आहा कळ्ळें मरे हें काम चालू आहा माती सगळी भितर घातल्या थंय गटरान घातल्या पंपींग करून पाणी भितल्यान पंप मारून पाणी भितल्यान न्ही पंप करून पाणी भायर काडलेलें सगळें माती परत गटरान गेल्या पूण आमी कांय पळोवना आमगे वर्साचेंच तें आमी संवय जालें की आमी कमळ आमी हे मडगांवची कमळां आमी आमकां संवय जालें आमकां पाणयां बुडपाची कळ्ळें मरे तेजें आनी कांय प्रॉब्लेम ना कोण कांय करूं शकना लोकांक दिसता की हांगा पाणी भरता म्हणून हांगा भरना पाणी 15 मिनटान पाणी देंवता पूण गिरायकाक त्रास जायना ते संवय ना गिरायकांक संवय जाल्या आमची गिरायकां तसलीच ती कळ्ळें तुका बुडून येवपाचें आमकां कित्याक आमगेले उदकाचो प्रश्न आहलो आनी हें आतां आमगे उदक सोडून आहलो जाल्यार आमकां जायते प्रॉब्लेम जावपाचें कितें जाता आसलो प्रॉब्लेम म्हणजे आमगे शेत बुडटा आहलो न्ही कित्याक गांवांत उदक आनी हें सगळें आख्खें हेजें उदक दोरी वचपा हें ती हांडी ती सो आमगे तें प्रॉब्लेम आहलो आनी आतां आमगे सुटावें जालें आमी गांवचे एका पंचायत आनी MLA जे बरें करून MLA हाडलो आनी MLA हाडून दाखयलें आनी ताका सांगिल्लें आमगे खांड आमकां खूब ती जाय आमी 2 वर 5 सोडो जाल्यार आमगे सगळें बुडोता खूब सण जाता तेच म्हणून आमी ताका सांगिल्लें तो म्हणपाक लागून चोयता मागीर त्या कलेक्टरान बीन येयलें चोयलें आमी ताका सांगिल्लें आमकां पायपू नाका हिंगा हांडी घालपाक पायपू नाकाय आमगे आहलो ते पाडीक हांडी आमगे उक्ती करे मागीर तेणें सांगिल्लें आतां उक्ती केलें तेणें सांगिल्लें आपणागे लुगार तो हांडी आहा जाल्यार हांव कोण दिता बरे भाशेन आमी ताका सांगिल्लें आमगे उक्ती करून आनी दियाय आमी तुमगे कितें चोवप आयले नाय तुमी कितें कोताय तें फकत आमगे हांडी उक्ती कर तेणें आतां उक्ती केली हांडी आमगेली तेणी सगल्यांनी चोयन थिंगा आमी ताका देव बरें कर म्हणटा आमगे उदक वचपाक उक्ती केली हिंगा दोनी पार्टी मदें केस्तांव चलताली केस चलताली ताका लागून हो म्हणटा हे सायडीन ओपन कर ते सायडीन तो म्हणटा ते सायडीन ओपन कर मागीर आमी वचोन CMाकूय मेळ्ळे CMान हेका इन्स्ट्रक्शन दिलें हें जाता तितू बेगीन हेजें एक्शन घे आनी ओपन कर म्हूण आनी आमकां CMान हिंगा बरो सपोर्ट केलो फास्ट करपा लायलें आनी ताका लागून तें आमगे काल ओपन जालें ही ट्रेडिशनल वाट आहली
ही सद्या ट्रेडिशनल वाट प्लॅन आहा मुखाडे सद्या हेजे प्लॅनाचे कोटा ही ट्रेडिशनल वाट पयली मागीर थिंग ते कोण फिलिंग केलें फिलिंग केलें तो म्हणटा ते आपल्यागे प्रॉपर्टी आपण घेयलोली म्हळ्यार अनसर्वेड म्हणटा ताका सर्वे नंबर ना प्लॅनाचेर ना ते तो अनसर्वेड म्हणटा म्हळ्यार तेंगे ती NGT केस जाली हायकोर्टात जाली तेंगे केस चलताली आतां म्हाका दिसता 30-40 वर्सां तरी जाली केसच चलताली